मुणकार घातले आसा कोण आसा तलाठी बद्दल म्हणा मुंडेशना बद्दल जर कितें कंप्लेनी आसा तुमच्यो तर तुमी आयच्या ह्या सभेत थोडक्यात मांडू शकता आणि तुमचे प्रश्न जर निकालात जर येता सुट्टा आयच्या अशा बैठकीत तर निश्चित तुमका खूप जातो कित्याक आयज कलेक्टर आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा एडिशनल कलेक्टर आसा ह्या बैठकीक आसा। दुसरी गोष्ट या ठिकाणी अशी आहे की 114 फॉर्म मध्ये जर पंचायतीने कुठच्या एका भागामध्ये जर कलवड बांधला एक 30 स्क्वेअर मीटर जर जमीन संपादन केली तर त्या 114 फॉर्ममध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हे रिफ्लेक्ट होतं आणि त्यामुळे शेती जर सबसिडी घ्यायचा आला तो सांगतो सरकारची एनओसी आणा। या बारीक बारीक समस्या आदरणीय महसूल मंत्र्यांनी लक्षात घ्यावा। आमचो 3,500-4 हजार वस्तीचो गाव हा ते एक गावान आमचे उदकाची टाकी ना आणि आयज आमचे पाणी दुसरे कडेन वचून आमकां नळाक टायम पळयत रावचे पडटा। एक आमच्या सरकारान खरेंच दुर्भाग्य। माननीय मंत्री विनंती करता की त्यांनी प्रत्येक मिनिस्टराकडे मातशें कन्सर्न करपाचे आणि जे आमचे जे राखण भाशेन ते मातशें लक्ष घालून बिचोली तालुक्याच्या लक्ष घालून बाकीचे आमचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व करपाचे। सुरुवात करच्या पयलीं हांव सांगता म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार मामलतदार आनी डेप्युटी कलेक्टर लाटणपरचे पंचायत सकाळी 6 वरांचेर 1 वर ते 1.5 वर ते हांगा आसतले 1 वर ते 1.5 वर हांगा आसतले तुमचे कितें आसा ते म्हयन्यांतल्यान एकदां ते हांगाच येवन सोंपयतले। हे जे तुमचे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉल्व करता। सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजर म्हणजे कायदे जाता तितले तुमच्या खातीर सोंपे करचे आणि राईट टू टायम बाउंड सर्विसीस म्हणजे त्या टायमान तुमकां ती सेवा पावची हे ह्या सरकारान पयल्या 6 म्हयन्यांत घडोवन हाडला आणि हे हांव तुमकां सांगूंक शकता की अभिमानान कित्याक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पयलें डिपार्टमेंट ज्याने हे सुरवात केल्ली आसा। चपलां जोडोवची पडची ना कित्याक मामलतदाराची जबाबदारी आसतली। शेनवारचो कोर्ट सुरू करचो पूण ऑलरेडी आमी सुरवात केल्ली आसा। तातूंत मुणकारीयल कुळाच्यो केसी जावं मुणकाराच्यो जावं म्युटेशनाच्यो जावं नाल्यार पार्टिशनाच्यो जावं ही जबाबदारी तांणी शेनवारा समज जमना जाल्यार शेनवार कोर्टान करच्यो हाच्या खातीर सॅटर्डे कोर्ट सुरवात केली आणि खंयचेय कायदे समज कोण तोडटा तो सरकारी अधिकारी जावं नाल्यार मनीस जावं कोण ताका सोडचें ना हें तुमकां सांगता। I only expect that cooperation of all these people in this chamber to work towards a proper organized part of giving good delivery services to our गोंयकार आणि गोंयकारपण आमी समज म्हणटा जाल्यार गोंयकारांक सर्वसामान्य लोकांक सांबाळपाचें तें आमी प्रॉमीस जे लोकांक दिला इज बाय वर्किंग ऑन द फील्ड एंड नॉट थ्रू सम पर्टिक्युलर रिमोट कंट्रोल चॅम्बर्स।